हांव विनोद नायक उलयतां शिरोडेच्यान। हांव फोंडा तालुक्या पडटा। आयज मुख्य मुद्दो असो आसा की आमी आयज भंडारी भंडारी म्हणटात, पूण आमी भंडारी आसून आमचे भंडारे खातीर आयज खुबशे लिडर जावन गेले, पण भंडारी समाजा खातीर कांय केल्लें ना। हांव म्हाजी एक अपील आसा, लक्षांत धरा, गोंय 1961 स्वतंत्र जालें, पूण आयज मेरेन म्हाका दिसता म्हाजी म्हायती प्रमाणे फक्त एक 27 म्हयन्या खातीर आमचो भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री जालो आसतलो। आनी तेंय अशें की आमच्या एक ओबीसी आहा, ओबीसी 19 जाती आहा, आनी एक 19 जाती मदीं आमचो जो भंडारी समाज आहा तो 60% आहा। आनी ऑल ओवर गोवाचे तर पळयत जाल्यार आमी 40% गोंय आहा। आनी 40% आसुनूय आमची ही परिस्थिती, कारण कितें जर जायत जाल्यार आमी एकवटान ना। मुख्य मुद्दो आसा की आमी एकवटान ना। आयज प्रत्येक पार्टी जी आहा जो आमचो फायदो घेयत आहा, तांकां दिसता की भंडारी समाज हो आहा, कसली लात लुचप दाखयत जाल्यार तो आमच्या फाटल्यान रावतलो, पूण तशें ना। आतां हे फुडें तुमकां हांव एक अपील करतां आमच्या समाजाक, फुडें आमचो जर भंडारी समाजाचो फुडें जर मुख्यमंत्री जावं ती खंयची पार्टी आमकां तें लागना, पूण आमच्या समाजाक घेवन कोण फुडें वयतलो तेच्या फाटल्यान आमी सदां आसतले। आनी चडांत चड कोणें जर डिक्लेअर केलें ना, कोणीय जर आमकां मुख्यमंत्री आमचो दितलो म्हणून भंडारी समाजाचो, आमच्या भंडारी समाजाक जास्तीन जास्त उमेदवार दितलो अशें जर आमकां कोणी जर येवन सांगता आमच्या फाटल्यान रावता जाल्यार आमी तेंच्या फाटल्यान रावचें अशें म्हणून सबंद गोंयभर आमचे भंडारी समाजा लोकांक हांव अपील करतां। आनी इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां। मुख्यमंत्री जाल्लोच ना। 1961 आमचें गोंय स्वतंत्र जालें, तेन्ना साकून आमचे भंडारी समाजा हो मुख्यमंत्री कोणेंच दिलो ना, आनी भंडारी समाजा साठी कितें केलेंच ना। कितें तेका लागून आतां एक आमी असो एक व्हिडिओ उचोवपाचो विचार केल्ले कडेन हांव सगळ्या गोंयकार आमच्या भावंडांक उलो मारता, भंडारी येना त्या। कितें तेन्ना आमचे आतां भंडारी समाजाची 40% वोटींग आसा म्हणटात, 40% आमी आसा म्हणटात, पूण कोणाचो ताका वाली ना, कोणूच ना आमकां फुडें घेवन वचपी। तेन्ना आतां एका खंयचे तरी एका पक्षान आमकां उलो मारले कडेन जर तुमी आमकां भंडारी समाज आमी तुमकां भंडारी समाजाचे मुख्यमंत्री दिता म्हणून। आतां खंयचोय पक्ष आसूं तो खंयच्या पक्षाचो जर आमचे भंडारी समाजा जर फुडें घेवन वयता आनी आमचे जर जास्तीत जास्त उमेदवार जर तो दिता आमकां जाल्यार आमी तेच्या फाटल्यान सपोर्ट करून आमी ताका शकतात। आतां तुमकां खबर आसतलें मुखार इलेक्शन जावपा ते 4 तारखेक। आतां सगळे लोकांक एक मेसेज वयता की आमचो एक भंडारी समाजाचो एक नेतो तो सीएम जावपा जाय म्हणून, की सगळे पार्टेक यूज करून आमकां यूज केले, की भंडारी समाजाक यूज केले। आतां अशी एक पार्टेन निर्णय घेतला की आमचो एक भंडारी समाजाचो सीएम जावपा म्हणून। आमकां एक गोंयाक हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदता की आमी त्या पार्टेन जो अनाउन्स केला त्या पार्टेक आमी आमचो भंडारी समाजाचो सगळो तेंको दिवया, की आमचो एक नेतो जो आयज आमचो खंयच आमी खाली पडल्यात, की आमचो भंडारी समाजाक एक नेतो ना म्हणून आमी दिवया। आमी शिरोडेच्यान आमचे एक भंडारी समाजाक एक सामको एक हें दिवया की नेता जो आमकां आमची काम करतलो, आनी आख्खे गोंयभर आमचो मुख्यमंत्री म्हणून एक भंडारी समाजाचो एक खणखार नेतो असो दिवया, की आमकां आनी म्हणूं नाका आमी भंडारी समाज फाटीं उरले म्हणून। तेका लागून हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागतां की सगळे तुमी गोंयाक बी कोण आहा पळय तेंकां सगळ्यांक सांगचें की भंडारी समाजाचो एफर्ट सीएम जावपाकूच जाय।